क्रिस्ताची शांती तुमकां. बालामान बोटाक तोपुल्लो कांटो काडूंक कुडार वापरली. मोगाचे न्हू, कल्वरी वाटेच्या करिस्माच्या ह्या 40 दिसांच्या ह्या नियाळाच्या शिंकळेक हांव आनीक गांस घडसूंक आशेतां. पोरण्या सुल्ल्याच्या गणन पुस्तकांत अध्याय 22 आनी 23व्या अध्यायांत वाचूंक मेळचें. बालामाच्या जिवितांतलें एक ल्हानशें घडीक तुमचे मुखार दवरता. इजिप्तांतावन पैन करून आयिल्ली इस्रायल प्रजा जॉर्दानाच्या पलतडी म्हणजे मोवाबाच्या मैदानाक येवन तंबू मारता. ह्या लोकांची संख्या पळोवन मोवाबाच्या राया बालाकाक भिरांत दिसता. देखून ह्या लोकांचेर शिराक मागूंक तांकां नाश करूंक युफ्रेटीस न्हंयच्या तडीर आसच्या बालामा सरशी वचूंक तांच्या सेवकांक तो धाडटा. बालाम एक ज्योतिश, देवाच्या कुशे प्रमाणे चलचो एक व्यक्ती. देवान ताका अजापा करचें एक विशेष देणें दिल्लें. बालाकाचो संदेश आयकून बालाम सर्वेस्पराची मजत मागता. सर्वेस्पर बालामाक त्या सेवकांक पाटी धाडूंक उलो दिता आनी ते पाटी वेता. परत बालाक सडीत सेवकांक तांचे सरशी धाडटा आनी म्हणटा, तुका इनाम जावन कितें जाय तें विचार, हांव दिवंक तयार आसा. पूण तुवें मात्र इस्रायल लोकांचेर शिराक घालूंकच जाय. बालाम परत सर्वेस्पराची मजत मागता. सर्वेस्पर देव सांगता, तुवें तांच्या सांगाता वचीत, पूण एक मात्र कंडिशन, जें कितें हांव सांगता तें मात्र तुवें करूंक जाय. अशें तांच्या सांगाता आपल्या गाडवाचेर तो पैन आरंभ करता. बालामाची परीक्षा करच्या खातीर सर्वेस्पर ह्या पैनाच्या मदगात एक दूताक धाडटा. तो तलवार घेवन गाडवा मुखार उबो जाता. हांगासर गाडव मुखार वचनातलें पळोवन बालाम रागार जाता आनी गाडवाक सरसरीत मारता. तिसरे फावटी मारतना गाडवाक तो सांगता, म्हजे लागीं जर तलवार आसली तर आतांच तुका जीवशी मारतो आसलो. ह्या वेळार गाडव सांगता, हांव तुजेंच गाडव. फाटल्या 7 वर्सांत हांव तुजी सेवा करन आसा. येदोळ पर्यंत हांव तुज्या विरोध गेल्लो ना. हीं उतरां आयकत आसतना बालामाचे दोळे उगडटात. गाडवा मुखार आशिल्ल्या देवाच्या दुताक तो पळयता आनी सर पडून ताचे पाताक रडटा. जायते फावटी आमी राग येतना आमकां सोसूंक तांकाना. ह्या वेळार आमी हेरांक मारता, उलयता, जीब वाटेर घालता, जीव सयत काडटा. रागा वरवीं जायते फावटी आमी संबंद तुटून घालता. राग येवचें साहस हें आमचें मनशां सैत. फाटल्या दिसांनी रागान कितेंय केलां तर आमी पाश्चात्तापवया. जाल्ले गायी गूण करूंक पळोवया. केल्ल्या गायाक सडीत मीठ लावचें नाका. मोगाचे न्हू, आज तुमकां एक होमवर्क. गणन पुस्तक 22 आनी 23 अध्याय परत तुमी वाचून पळया. दुसरें जावन आज राग येत आसतना इल्लेशें चिंतून पळया. बोटाक तोपुल्ल्या कांट्याक कुडार वापरची नाका. साद्या संकश्टाक विपरीत उपाय सोदून वचनाका.